Kakut moziko, kakut moziko, saiba, kakut moziko, kakut moziko, saiba. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. हाचे उपरांत जुदेवाचो एक उत्सव आसलो आनी जेजू जेरुजाल्याक चडून गेलो. जेरुजाल्याक शेलयाचे तोलयेक तेकून एक बांदावळ आसा. हेब्रो भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डीं थोंटी आरेन दवरलोलीं. असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसतालीं. तीं सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं, कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोलयेंत देंवतालो आनी उदक हालयतालो. उदक हालतोच जो कोण हेरां आदीं उदकान भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. तो एक मनीस आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो थंय जायतो काल असले घोट्टीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तोलयेन घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुज्या हातून उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपले हातून उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आयज सोनवार, तुज्यान हातून उखलून वचो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुज्या हातून उखल आनी चल. तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुज्या हातून उखल आनी चल अशें तुका म्हणलें तो मनीस कोण? तो बरो जाल्लो मनीस नकलो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पोले, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातक करिनाका, ना तर तुका आनीक कितेंय पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताच्या फाटल्यान लागलोले. देवाचें उतर हें.